नमस्कार येवकार तुमकां आमच्या आयच्या हब पॉडकास्ट कार्यावळीन. खूब फावटी जेन्ना म्युजीक व्हिडिओ आवट जातात तेन्ना तेजी फाटली जी मेहनत आसता ती केन्ना कोणाक दिसून येना. सॉंग फक्त 3 ते 4 मिनटांचें आसता पूण तेजी फाटल्यान एक खूब मोठी मेहनत आसता. तेजी फाटली जी मेहनत लागता ती आमी जाणून घेवपा खातीर आयज आमी आमच्या स्टुडियोन आपयला गोंयचे एक नामनेचे लिरिसिस्ट कम म्युजीक प्रोड्युसर, ते म्हणजे निलय नायक. नमस्कार निलय बाब, आमच्या आयचे पॉडकास्ट कार्यावळीन. सद्या म्हाका दिसता तुमचे फोंड्यान म्हाका दिसता कलाकार खूब भरिल्ले आसात आनी तुमी फोंडेचोच. म्हाका सांग तुजी जर्नी खंयच्यान स्टार्ट जाली, म्हणल्यार हे जावं तुजी सॉंग्स बरोवपाक जावं कशी जर्नी म्हणल्यार एक्चुली म्हाका ल्हान आसतनाच्यानूच आवड आसली कलेची. म्हणजे म्हजो डॅडी गव्हर्मेंट सर्वंट, सो आमी बोड्ड्या PWD क्वॉर्टर्सान रावताले. सो थंय एवरी इयर सत्यनारायणाची पुजा जाताली. सो त्या निमतान विविध भुरग्यांचे कार्यक्रम जाताले, कल्चरल प्रोग्राम्स. आनी हांव जेन्ना ल्हान आसतालो पळय, म्हाजी मम्मी डॅडी म्हणटाली की हांव खंय जेन्ना स्टेजीर कितें परफॉर्म जातालें हांव खंय स्टेजीर चडोन नाचतालो. सो तांकां दिसलें की हेका कलेची आवड आसा, म्हणजे डान्स करता जावं थंय नाटकां कितें जाता तेजी आवड आसा. सो त्या कारणान म्हाकाय तेंच्यांनी डान्स शिकपाक घातलो. सो म्हणजे आमचे जे सोसायटीनूच जी कोण शिकयताले तांचे अंडर हांव डान्स शिकलो. आनी ल्हान आसतनाच्यानूच एक 4-5 वर्साच्यान हांवें डान्सान म्हजें करियर स्टार्ट केलें. सो डान्स केले त्या प्रोग्रामाक. मागीर नाटकां बरयलीं, नाटकुली बरयलीं 15-20 मिनटाची. ती हांवें डिरेक्ट केली ल्हान आसतनाच आनी तितून हांवें एक्टिंगूय केली. त्या टायमारूय बीन डिरेक्ट करताले? हय, त्या टायमारूच म्हाजें बरोवपाचें चालू जालें म्हणपाक शकता तूं ल्हान आसतनाचून. आनी तो एक म्हाका प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो. सो त्या प्लॅटफॉर्माच्यान सगळें चालू जालें. मागीर जेन्ना हांव स्कुलान वचपाक लागलो तेन्ना टिचरींक म्हजो आवाज आवडलो. सो थंयच्यान म्हाजी जर्नी जाली, म्हणजे सिंगींग हितून जाली. सो आवाज आवडलो कारणान म्हाका जी पोएट्री आमची पॅट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन जाताली स्कुलाची. सो तितून म्हाका पार्टिसिपेट जावपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. सो स्कुलाक हांवें रिप्रेझेंट केलें सिंगिंगेन. सो थंयच्यान म्हाका सिंगिंगेची गोडी लागली. म्हणल्यार म्हजो आवाजूय बरो आशिल्ल्या कारणान हांवें सिंगिंगेनूय एक प्लॅटफॉर्म कसो घेतलो. सो सिंगिंगेन म्हाजें हें जालें. आनी जेन्ना हांव हायर सेकंड्रीन जेन्ना पावलो तेन्ना आमचे हायर सेकंड्रीन ट्रेनिंगेक टिचरो येता पळय, सो तेंच्यांनी एक पोएट्री कॉम्पिटिशन म्हणून दवरली. आनी हांवें ती चॅलेंज कशी घेतली, चल म्हणलें करया. हांव तेन्ना ह्या फिल्डान नाशिल्लो, सिंगींग केलें, डान्स केलें, नाटक केलें, आतां पोयम बरोवया म्हणून जेन्ना एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जेन्ना हांव घरा कडेन गेलो. आनी विशय कांय नाशिल्लो, म्हणजे एक प्रामाणीक कसो विशय, एक टॉपीक अशी नाशिल्ली, जाय ते विशयाचेर करूं येतालें. सो घरा कडेन हांव जेन्ना गेलो आनी टीव्ही लायली सांजच्या वेळार, तेन्ना क्रायम पेट्रोल जो एपिसोड सोनीचेर चलतालो ताचेर हांवें एक एपिसोड पळयलो, म्हणजे एबॉर्शन. चलयेक जन्माक आयली जाल्यार ताका मारून उडयता. सो ती टॉपीक म्हाका मातशी मनाक लागली. म्हणल्यार अशें कित्याक जाता की चलये भुरग्याचेर कित्याक इतलो अत्याचार जाता, म्हणल्यार चेडो चेडवाक दोगांक इक्वल रायट मेळपाक जाय, जाल्यार अशें कित्याक आमच्या आजुनी देशान अशें घडटा. सो अशेंच म्हाजें तें पळयता मुला मुली मध्ये कशाला भेदभाव म्हणून अशें एक नांवूच सुचलें. आनी हांवें तें अशेंच बरयता ती ऑटोमॅटीक एक मराठींतल्यान कविता सादर जाली. ती कविता? हय, मुला मुली मध्ये कशाला भेदभाव. म्हणटात ना, मुले ही देवागरजी फुले, मग माणसाच्या दोळ्यात का अश्रूंची फुले, अशी ती व्हडली पोयम आसा ती. सो हांवें ती बरयली आनी दुसऱ्या दिसाक जेन्ना हांवें ती प्रेजेंट केली पळय तेन्ना तांकां ती खूब आवडली. आनी प्रायज म्हणून आमकां पेन दिलें, कित्याक आमी हायर सेकंड्रीन न्हू, ती ट्रेनिंगेक आशिल्ली. सो पूण इतली उमेद जाली कारण हांव त्या फिल्डान तेन्ना नाशिल्लो आनी म्हाजे कडेन बरोवप जाता, हांव बरोवंक शकता. सो हें म्हाका एक विश्वास पटलो की एक म्हाजें आनी एक कितें तरी गूण आसा कलेंतले. सो तेय म्हाजे त्या कॉम्पिटिशनांतल्यान भायर येयले. आनी मागीर हांवें त्यो पोयमी म्हाज्यो स्कूल मॅगझिन्स, मागीर कॉलेज मॅगझिन्स, मागीर खंय हांवें न्यूज पेपर्स, सो अशें हांवें त्यो पब्लीश केल्यो. सो मागीर हांव बरोवंक लागलो विविध विशयाचेर, सोशल विशयाचेर बरोवप, आनी ते मागीर पब्लीश केले न्यूज पेपरांचेर. सो मागीर जेन्ना कॉलेजीन पावलो, हायर सेकंड्री जातकीर कॉलेज, हांव दामोदर कॉलेजीन मडगांव शिकला. सो जेन्ना कॉलेजीन पावलो तेन्ना
पयलेच दिसाक एक चली आवडूंक लागली पयलेच दिसा कॉलेजीच्या. सो ते चलये आवडपाक लागले म्हणटकीर ताचेर बरोवपाक सुचपाक लागले. सो हांव मातसो लजेचो टायप आशिल्लो तेन्ना. म्हणजे चलये कडेन उलोवपाचें तितलें म्हाजे कडेन जमना आशिल्लें म्हण लज शी दिसताली. पूण हांव पोयमी तेजेर खूब बरयल्यो. आजून बरोवन तेका केन्ना म्हणून तरी दाखयलो म्हणून म्हणल्यार हांव पब्लीश करतालो तेन्ना म्हाका दिसता सोशल मिडिया म्हणल्यार ऑर्कूड बिरकूड तसले प्लॅटफॉर्म आशिल्ले त्या टायमार. सो हांव बरयतालो स्टेटस बिटस घालतालो. सो ते पळयताले पूण ताका केन्नाच सांगोना तेज्या खातीर बरयता म्हणून. सो थंयच्यान म्हाजी जर्नी बरोवपाची चालू जाली. म्हळ्यार लव सॉंग्स बरोवपाची चालू जाली. लव पोयम्स म्हणल्यार जाता. आनी मागीर जेन्ना हांव पास आवट जालो आनी मागीर आमची लायफ बिजी जाली कामाच्या हितून. तरी हांव नाटकांनी हें करतालो. म्हळ्यार हांवें घुसपले रे घुसपले म्हणून म्हाजें पयलें नाटक. तितून हांवें भुमिका केल्या 2 रोल तितून केल्या. बरयलां तुमी काय? ना हांवें बरोवना. हांवें त्या नाटकाक संगीत दिलां. म्हणल्यार हांवें ताका ते नाटकाची टायटल सॉंग्स मागीर जितलीं सॉंगां आसा त्या नाटकान ती हांवें बरयल्या. प्लस हांवें त्या नाटकान भुमिकाय केल्या 2 रोल. सो हांवें नाटकानूय काम केलां. आनी मागीर अशें करीत करीत जेन्ना 2020 आयलो जेन्ना कोविडाचो टायम आशिल्लो तेन्ना सगळे आमी बेकार आशिल्ले. कांय सुचनाशिल्लें घरा बसून आशिल्ले. तेन्ना म्हाजी एक तशीच पोयम अशी बरयल्ली ती हांवें इनकम्प्लीट आशिल्ली ती कंप्लीट केली दर्या देगेर म्हणून. आनी त्या पोयमीक हांवें चाल दिली. आनी ती चाल दिवन ते सॉंगाच्या हितून हें जालें. आनी जेन्ना हांवें ते सॉंग कंप्लीट जालें म्हाजें तेन्ना हांवें अनिकेत दड्डीकर म्हणून हाका दाखयलें. म्हळ्यार कशें जातालें हांव एक्चुली बरयता कितें तेन्ना म्हाज्या पयलीं कलिग्स फ्रेंड्सांक दाखयता. सो तेंचे परमिशन घेता बाबा हांवें बरयलां तें कशें जालां. सो जेन्ना ती परमिशन दिता म्हाका बरें आसा निलय चालूय बरी आसा तेन्ना हांव तें मुखार सरता. सो पयलें म्हाजें गाणें आसा तें अनिकेत दड्डीकर हाणें म्युजीक अरेंज केलां आनी ताणेंच गायलां तें. आनी तें गाणें खूब गाजलें म्हणल्यार जाता कारण तें आमचें फर्स्ट सॉंग आशिल्लें. सो जेन्ना अनिकेतान तें सॉंग रेडी केलें मागीर अनिकेत म्हणपाक लागलो की आतां हें सॉंग आमचें जाल्लें आसा बट हें लोकां पर्यंत पावतलें जाल्यार तेजो माध्यम एकूच म्हणल्यार व्हिडियो करचो पडटलो. आनी आमचे कडेन बजट नाशिल्लें कित्याक कसलीय गजाली करतली जाल्यार फायनान्शियल बजट तुका फायनान्शियल हें आसपाकूच जाय. सो त्या कारणान अनिकेत म्हणपाक लागलो आमी एक लो बजट तरी करया नाजाल्यार तें लोकां पर्यंत पावचें ना. सो मागीर आमी कितें केलें हांवें फक्त सिनेमेटोग्राफी जेका लेन्स लागता कॅमेरा लागता हाका इन्वेस्ट केलें. आनी बाकीचो खर्च म्हणटा तो ट्रॅवलिंग जेवणा खाणाचो इतलोच खर्च जालो. आनी अनिकेताच्या कॉन्टॅक्टान शुमीत राज म्हणून आशिल्लो जो आयच्या पिळगेक सिनेमेटोग्राफी हिंदी मुवीज वेब सिरिजाक सुद्दां करता तो भुरगो. सो तो त्या टायमार अशें सगळे बेकार आशिल्ले. त्या टायमार ते गोंयान आसले काय? तो गोंयान आशिल्लो. तो गोंयचो पूण एक्चुली भायलो तो गोंयान सेटल आसा. पूण जेन्ना ताका प्रोजेक्ट्स बी भायले आसता पळय तेन्ना तो भायरूय काम करता. सो कोविडाच्या टायमार तर कोणाक कांयच काम नाशिल्लें. सो तो म्हणपाक लागलो आमी म्हणलें बजट ना एक बरें कितें तरी करूंक जाय. सो तो म्हणपाक लागलो चल मजे में करेंगे. सो आमी एक मजा म्हणून ते आमी सगळे इन कोलॅबोरेशन कशें खंयच पयशे घालनासतना जस्ट आमचे लेन्सीस कॅमेरा आनी जेवण खाणाचे इतलेच पयशे मोडले जाल्यार आमी खंयच इन्वेस्ट खंयचेच गजालीक करूं ना. आनी ते सॉंग आमचे जाणा जेन्ना आउटपूट तेजो येयलो पळय तेन्ना तो इतलो बरो आउटपूट येयलो आनी लोकांक इतलें तें सॉंग आवडलें आनी इतलें तें सॉंग आमचे त्या टायमार गाजलें कित्याक कोविडाच्या टायमार सगळेच घरा आसताले सगळेच सोशल मिडियाचेर आसताले आनी ताका खूब व्यूज येयले आमचे लोकां पर्यंत ते पावले लोकांक आवडले. आनी थंयच्यान म्हाका एक म्हणटा ती म्हाजी जर्नी ह्या फिल्डान जाली जे म्हाजें आतां जें हांव स्टीक आसा ती फिल्ड म्हाजी म्युजीक फिल्ड. सो म्हाका दिसलें की हांव बरें बरयता म्हाजे कडेन बरें कंपोज जाता नाजाल्यार हांवें कित्याक फुडें करचें न्ही. सो अशें करून आज पर्यंत हांवें टोटल 5 म्युजीक विडियोज केल्ले आसा. ओके. सद्या म्हाका दिसता तूं जॉबूय करता. हय जॉब करता आनी सायमल्टेनियसली तूं तुजी जी कला आसा तिवूय बीन तुवें कंटिन्यू करता. हितून टायम कसो मेळटा करपाक? टायम काडचो प्रत्येक गजालीक टायम काडचोच पडटा. टायम तुका सादेपणान कोणाकूच मेळना. म्हळ्यार म्हाजें कशें आसता सॅटर्डे संडे आसता जेन्ना हॉलिडेज आसता इवनिंगाचो टायम आसता. जर ऑफिशियल टायम सोडून जो जितलो टायम युटिलायज जो म्हाका मेळटा पळय तो हांव ह्या गजाली खातीर युटिलायज करता. ओके. ऑन कॅमेरा केन्ना येयला? म्हणल्यार म्हाका दिसता तूं सद्या फक्त सॉंग्स बरयता आनी हें करता कंपोज करता म्हणजे ऑन कॅमेरा येवन केन्ना तुवें? ऑन कॅमेरा म्हणजे हांवें तशें शॉर्ट फिल्म्स केल्या पळय जी म्हाजी शॉर्ट फिल्म्स हांवें केल्या तितून हांवें एक्टिंगूय केल्ली आसा. ताका एवॉर्ड्सूय मेळिल्ले आसा. तशें ना की हांव ऑन स्क्रीन येवना बट आतां जें हांव म्युजीक हितून आसा तितून हांव बॅक स्टेजूच उरता. म्हळ्यार म्हाजें म्युजीक तुजें बरोवप
सॉंग बरोवप आनी कंपोजिशन, पूण फूल प्रोडक्शन मागीर हांव पळयता टील द फायनल आउटकम. ओके, कितें जाता थोडेदां की ऑफ कॅमेरा असले कारणान हय. लोक चड वळखनात हय आनी तो सद्याक मागीर हें जाता, केन्ना केन्ना तो डिमोटिवेट जाता त्या गोश्टीन. बरोबर. सो तूं ते टायमार ही गोश्ट कशी टॅकल करता? ना एक्चुली डिमोटिवेट म्हणल्यार हांव तर कशें आसा, हांव लायफान करता तें म्हाजे आवडे खातीर करता. ओके. म्हाजी जी कला आसा त्या कले खातीर करता, म्हाजी कोंकणी भाशे खातीर करता. सो हांव ह्या फिल्डान काम करीत आसा म्हळ्यार म्हाजी कसलीच अपेक्षा ना, हांव म्हाज्या आवडी खातीर करता. पूण कशें आसा, ही आवड म्हणून जे हांवें स्टार्ट केल्ली ती आतां मुखार सरून एक प्रोफेशनली दिशेन वचपाक लागल्या. सो बरें काम जाता. सो आतां कशें आसा, पयलीं स्टार्टींग इनिशियली जे आमी व्हिडियोज एक केल्ले दर्या देगेर, ओमकारा श्री गजवदना देवाचे केल्ले आनी उलो मारता दामोदरा, हातून कितें जालें, फायनान्शियल मातशें बर्डन आशिल्लें, म्हळ्यार फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, नॉट बर्डन, ओके. म्हणजे पयशे नाशिल्ले. हांवें अनिकेतान जेन्ना म्हणलें की एक व्हिडियो सॉंग करपा खातीर आमकां कितें तरी पयशे इन्वेस्ट करचे पडटले, हय. तेन्ना हांवें स्वताचे घातले, एक 2-3 प्रोजेक्टाक हांवें स्वताचे घातले. प्लस म्हाका एक स्मॉल अमावंट ऑफ फंड्स फायनान्स सपोर्टूय मेळ्ळा, ना अशें म्हणिना हांव. ओके. पूण जशें आतां म्हजी प्रोफायल जशी वाडल्या, जशें हांवें सॉंग्सां केल्या, म्हाका जेन्ना दुसऱ्याक कितें म्हाजें दाखयता काम, तेन्ना म्हाका फायनान्शियल सपोर्टाक खंय कमी पडना. सो म्हाका मेळटा, देवा कृपेन म्हाका फायनान्शियल ओके, सपोर्ट आतां म्हज्या ओके, गाण्या खातीर हय. मेळटा. सो कितें जाता, गोंयान म्हाका दिसता, गोंयान युजली चड हें ना आमचें, म्हणल्यार जेन्ना आमी म्युजीक बीन म्हणटा हय. तेन्ना चड कोण फायनान्शियल इतलो सपोर्ट मेळना. बरोबर. मागीर हितून कोप अप कशें करप ही गोश्ट? हय, तेंच सांगता न्हू. इनिशियली आतां कशें आसा, गोंयान खुबशे कलाकार आसा, म्हाज्या सारकोच म्हणल्यार जाता, कित्याक फायनान्शियल प्रॉब्लेमा खातीर हांव वयर सरपाक शकना हय, आशिल्लो. पूण हांवें कितें केलें, थोडे म्हाजे बोल्सांतले घातले, म्हजी सॉंगां केलीं. पूण आतां कशें आसा, हांव ह्या फिल्डान आसा, सो एटलिस्ट म्हाका पयलीं म्हाजी केल्ली ती सॉंगां जर कोणाकूय एप्रोच केली, दाखयली, हय. जाल्यार म्हाका फायनान्शियल सपोर्ट मेळटा. ना असो ओके. हांव ना असो म्हणना. जर तूं कित्याक खूब फावटी कसो जाता हय. की जेन्ना आमी देवाची जेन्ना सॉंग्स म्हणटात हय. तेन्नाच कोण तरी एक हय. फायनान्सर मेळटा, मेळटा. म्हळ्यार तेंकांय तो देवाची तांकां ती मनान भक्ती आसता. बरोबर, आनी बरोबर. जेन्ना तूं मोगाची बीन सॉंग्स बरोबर. म्हणटा तेन्ना तितलो फायनान्शियल सपोर्ट मेळना दिसता हय, म्हाका. मातसो प्रॉब्लेम जाता फायनान्शियल सपोर्टाक. तरी कशें आसा, हांव जे प्रोड्युसर आसा, जे स्पॉन्सर्स आसा, तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतल्यान की तांच्यांनी जे कलाकार आसा पळय, अपकमींग कलाकार, तांकां एक सपोर्ट करचो फायनान्शियल. सो कारण तुमी जर सपोर्ट केलो, कारण आज सगल्यो गजाल्यो फायनान्शियल हेजेरूच आसा. प्रत्येक गजालीक पयशे जाय, पयशा शिवाय कांय जायना. हय. सो जर तेंच्यांनी जर असले कलाकारांक जर सपोर्ट केलो न्हू, जाल्यारूच कलाकार वयर सरतले. जशेंच कोंकणीचे आमी म्हणटा पळय, पिक्चरां गोंयान कोंकणी चलना. कोंकणी चलना कित्याक की एक गोंयचो कोण प्रोड्युसर मुखार सरना. कित्याक कोंकणी जर पिक्चरां जर चलतली जाल्यार आमी ती हावसफूल करची पडटली, टिकेट्स काडून वयची पडटली. जेन्ना हावसफूल जेन्ना शोज जातले तेन्ना कोणाचेर तरी असर पडटलो प्रोड्युसराचेर, बाबा की गोंयची पिक्चरांक लोक भरपूर येता, गोंयची पिक्चरां चलता, हाका स्कोप आसा फुडें. सो अशें जेन्ना घडटलें पळय तेन्नाच प्रोड्युसरूय मुखार सरतलो. सो हांव अशें रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतल्यान की प्रोड्युसरांनी कलाकारांक सपोर्ट करचें फायनान्शियली वयर सरपा खातीर. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो। म्हाका दिसता तुमी जेन्ना तुमची आतां सांगलें पळय फर्स्ट सॉंग तुमी केल्लें, हय. म्हाका सांग तेन्ना गोंयान स्टुडियो तरी आसले रिकॉर्ड करपा खातीर की तुमकां कशें हें केल्लें? ना, फर्स्ट टायम जेन्ना आशिल्लो पळय हांव, तेन्ना इनिशियल त्याच टायमार हांव भितर सरलोलो ह्या फिल्डान. ओके. सो म्हाका तितली नॉलेज नाशिल्ली गोंयान खंय स्टुडियो आसा, कितें आसा. हांवें जस्ट म्हाजे कॉन्टॅक्ट अनिकेत दड्डीकर हाचे कडेन जालो आनी हांवें ताचे रिल्स पळयल्ले. हय. सो रिल्सांचेर तो म्युजीक करता, किबोर्ड वाजयता, ऑर्गन्स वाजयता, ते हांवें पळयल्ले. सो हांवें ताका कॉल मारून विचारलें, बाबा अशें अशें आसा. तो म्हणपाक लागलो की आपूण म्युजीक अरेंज करता. सो ओके. ताजो स्टुडियो ना, बट तो घरा कडेन आतां ताजो सेटअप आसा. सो तो घरात कडेन करता म्युजीक. म्हणजे वर्स केन्ना तुमी जेन्ना हें 2020.
2020 कोविडाच्या टायमार. तेन्ना आसलेलो स्टुडियो म्हणल्यार प्रॉपर म्हणल्यार स्टुडिओ तशें आसलेले, कित्याक गव्हर्मेंटाचो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो स्टुडिओ आसा, तसो हय. सिंधुराज कामत आसा ताचो स्टुडिओ आशिल्लो. ओके. सो ते हांव फिल्डान तेन्ना नाशिल्लो आनी म्हाका अनिकेत कॉन्टॅक्टान येयलो आनी ताणेंच म्हाजें सॉंग सगळें केलें, रेकॉर्डींग हें तें. सो फूल प्रोजेक्ट हांवें ताजे कडेन दिल्लो. सो तेन्ना म्हाका स्टुडिओची गरज पडना, म्हळ्यार तेणें घरा कडेन केल्लें. पूण आतां हांव स्टुडिओन करता. शिव नायक म्हणटा तो एक गोंयचो बरो कलाकार हय. दोंगरेर. सो म्हाजे प्रोजेक्ट्स हांव सगळे तेजेच कडेन दिता, कारण तो खूब मन लावन काम करता. तेजी जर क्वॉलिटी पळयली म्युजीक प्रोडक्शनाची जाल्यार खरेंच वालोराची आसता. ओके. दुसरें म्हणल्यार सॉंग्स तूं खंयचे लँग्वेजीन सद्या सॉंग्स बरयल्ले अजून पर्यंत? एक्चुली हांवें सॉंग्सां दोनूच लँग्वेजीन बरयल्या, कोंकणी आनी मराठी लँग्वेजीन. सो लव सॉंग्स थोडी कोंकणीन बरयल्या, देवाची थोडी मराठीन बरयल्या, कोंकणीनूय बरयल्या. पूण चडशें म्हजें काम आसता तें कोंकणींतल्यान आसता. म्हजे माय भाशे खातीर आसता, मातये खातीर आसता. आनी आमची कोंकणी जैतिवंत जावची, वयर सरची, हे उद्देश घेवन हांव म्हजें काम करीत आसा. गोंयचें नांवूय दुसरे स्टेटीन जेन्ना आमी फिल्म फेस्टिवल खंयी जाता आनी हांव म्हाजी सॉंग्सां म्युजीक विडियोज जेन्ना दुसरे स्टेटीन जेन्ना पार्टिसिपेट करता तेन्ना आमचें गोंयचें नांव जावचें, आमची गोंयची कला आसा ती लोकां पर्यंत पावची. कारण जेन्ना कशें आसा, आमी जेन्ना दुसरे स्टेटीन वयता आनी फिल्म फेस्टिवल आसता तेन्ना आमकां दुसऱ्या मातयेंतलीं फिल्म्सां पळोवपाक मेळटा, म्युजीक विडियोज म्हणा, एड फिल्म्स कितें आसा तितले. सो कशें आसा, जेन्ना हांव दुसरे कडेन वयता तेन्ना म्हाका कळटा की गोंयच्या भायरूय गोंयान आसात, पूण गोंयच्या भायरूय बरे बरे कलाकार आसा. एक अशीं आसता फिल्म फेस्टिवलां, कशें आसता म्हाका जी एवॉर्ड्स मेळटा तितली हांव म्हाजे प्रोफायलान एड करता. पूण अशीं कॉम्पिटिशनां आसा जेका म्हाका एवॉर्डूय मेळिल्ले ना, पूण हांव केन्नाच सॅड आसना. कित्याक कारण हांव कॉम्पिटिशन तें फेस्टिवल मुद्दम वचून पळयता आनी जेन्ना हांव ती फिल्म्सां जावं म्युजीक विडियोज पळयता तेन्ना एक जाणून येता की बाबा अशें न्ही की हांवूच बरो करता, अशे खूब कलाकार आसा की तुज्यान बरें करता. सो ह्या खातीर ह्या फिल्डान वचचें पडटा. तुवें सांगलें की तुमी हेजे पयलीं फिल्म फेस्टिवल जावं खंय तुमी प्रेजेंट केल्लें आसात. हय हय. मग तेन्ना जेन्ना प्रेजेंट करतात कोंकणी सॉंग म्हणून, हय. जेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसता? कोणी येवन सांगता की हय. आमकां सॉंग समजलें ना तरी आवडलें, तशें कितें? ना, पूण आतां कशें आसता सांग, आतां कंपल्सरी तुका सबटायटल्स आसता ओके. सॉंगाक सकयल. फिल्म्साकूच न्हू तर सॉंग्साक सुद्दां सबटायटल्स आसा, नाल्यार तुका ते एंट्री तुजे घेयना, ऑफिशियली ओके. घेयना. सो सबटायटल्स आसता आनी पयल्यारूच तुका कळटा, इमोशन्स पयल्यार कळटा, व्हिडियोग्राफी पयल्यार कळटा, तो फील येता सॉंगाचो. सो अशें ना की दुसरे स्टेटीन गेलो जाल्यार तुजी लँग्वेज कळची ना अशी न्हू, बट लास्ट टायम सिमिलर एक हेजें जाल्लें पळय, मलयाली एक सॉंग फेमस जाल्लें. हां. लोकांक म्हणपाक कळना, मिनींग खबर नासलो तरी लोक फेमस ना, पूण गोंयच्या बाबतींत तरी ना. सिमिलर तशें कितें जालां? ना 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 तुजी सॉंग बीन ना 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 म्हाका खूब जाणांनी एप्रिशिएटूय केल्लो आसा भायले स्टेटीन जेन्ना फेस्टिवल केला की तुमचे गाणे बरे जाल्ले आसा, बरे आसा, सिनेमेटोग्राफी प्रत्येक हें. थोडे म्हणटा की भाशा समजना तरी कळ्ळें आमकां सॉंग कितें आशिल्लें. सो ते मेन्शन करता सॉंग, सो कळटा लोकांक. सो दुसरें म्हणजे एवॉर्ड्स सद्या खंय खंय मेळ्ळे आसा तुमकां? एवॉर्ड्स म्हणजे म्हाका न्हू मुंबा फिल्म फेस्टिवलाक मेळ्ळा, ओके. पिंपरी चिंचवाड फिल्म फेस्टिवल, महाराजा फिल्म फेस्टिवल, वेव्स फिल्म फेस्टिवल, इंडी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. म्हणजे दुसऱ्या दुसऱ्या स्टेटींनी पुणे आसतले ते, मुंबय आसतले, मागीर आमचे गुजरात आसतले, दिल्ली. सद्या हांवें पंजाबाकूय घाल्ला, तांचे अजून फेस्टिवल जावना. सो एक्चुली कशें आसता, हो प्रोसेस ऑनलायन आसता. म्हणजे फिल्म फ्रीवे म्हणून सायट आसता, ताचेर ओके. तुका लिस्ट येता फूल फेस्टिवलाचे. मागीर तुवें डिसायड करप की खंयच्या फेस्टिवलाक तूं घालतलो. बेजिकली म्हाजें कशें आसता, खूब फेस्टिवलां आसता, सो हांव सगळ्या फेस्टिवलांक चडशो पार्टिसिपेट करना. जी नामनेवंत म्हणटा पळय फेस्टिवल्स, म्हणजे ताका गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट आसा, जशें NFDC नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, तशें फिल्म एंड टेलिव्हिजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, अशें जे सांगात आसा पळय त्याच फिल्म फेस्टिवलाक हांव पार्टिसिपेट करता. थंय तुमी म्हाका दिसता इतली फिल्म फेस्टिवल इंटरनॅशनल लेवलाचेर बीन तुमी गेल्यात, हय म्हणल्यार कोण तरी एक फेमस पर्सनॅलिटी बीन तुमकां थंय मेवळीत आसतली. हय हय म्हणल्यार तेंच्यांनी बीन अशें कितें रिकॉग्निशन बीन दिलें तुमकां अजून पर्यंत? हय हय थंय गिरीश कुलकर्णी जे मराठींतले फेमस, जे हय. आमकां मुंबा फिल्म फेस्टिवलाक मेळ्ळे. सो तेंच्यांनी सांगलें की तुमी बरें काम करता. आमी सांगलें गोंयचे, सो तुमी चांगलें काम करिता, हें अशेंच करा म्हणून ह्या फील्ड. सो बरें रिस्पॉन्स मेळटा. जेन्ना तूं काम बरें करता तेन्ना डेफिनेटली तुका रिस्पॉन्सूय बरो मेळटा तसो.
ओके. आनी तेन्ना जेन्ना तुमी फिल्म फेस्टिवलाक बीन तुमी प्रेजेंट करताले हय. तेन्ना खंयची लँग्वेजीन तुमी हें करी, मराठी की कोंकणी? ना म्हाजें कशें आसा सांग, एक्चुली हांवें जशें सांगलें म्हाजी 5 सॉंग्सां आतां पर्यंत जाल्या. हय. एवरी इयर म्हाजें कॉम्बिनेशन आसता, म्हळ्यार एक वर्साक जर हांवें लव सॉंग केलें, दुसऱ्या ओके. वर्साक हांव डिवोशनल करता. ओके. मागीर ती लँग्वेज बर्डन कितें आसूं, म्हळ्यार ती कोंकणीनूय आसूंक शकता, मराठीनूय आसूंक शकता. सो आनी एवरी इयर हांव ती सॉंगां पार्टिसिपेट करता. म्हळ्यार ह्या वर्साक म्हाजें गणपती तूं सर्वश्रेश्ठ हें सॉंग रिलीज जालां. सो हांव हेंच सॉंग सगळे कॉम्पिटिशनाक जावं फेस्टिवलाक पार्टिसिपेट करता. सो जशें फुडल्या वर्स येतलें हांव मागीर हें सॉंग पार्टिसिपेट करना, नवें जें काडटलो तें पार्टिसिपेट सॉंग करता. म्हाका दिसता तुजी 2 सॉंग्स आसात ती हय. दर्यादेगेर आनी 2 सॉंग्स तुजी म्हाका दिसता तांकां एवॉर्ड मेळ्ळा सद्या तरी. 2 सॉंगां कशें न्हू, एक्चुली स्टार्टींग आसा कशें दर्यादेगेर हांवें सांगलें बजट चड नाशिल्लो. हय. कशें आसता जितलो बजट कमी आसता तितलो क्वॉलिटी तुजी कमी उरता. जितले पयशे तूं इन्वेस्ट चड करता तितली तुजी क्वॉलिटी बरी मेळटा. कारण तूं जाणा की एक म्युजीक व्हिडिओ म्हणल्यार तितून एक ऑलमोस्ट एक शॉर्ट फिल्म जो फिल्म करता हय. तशेंच आसता डिपार्टमेंट्स. तुका तितून डिरेक्शन आसा, म्युजीक अरेंजमेंट्स आसा, सिंगर आसा, मेकअप आर्टिस्ट, प्रोडक्शन, मागीर एक्टर्स, सगळेच येता, सगळ्यांचोच पार्ट आसता. सो हेंकां जर तूं जेन्ना प्रोफेशनली घेतलो, जर प्रोफेशनल आउटपूट दिवपाक जाय जाल्यार प्रोफेशनली जेन्ना घेतलो तेन्ना पयशे खूब लागतले. आनी जेन्ना पयशाचो जर सपोर्ट बरो मेळ्ळो जाल्यार क्वॉलिटी तितली बरी येता. कारण लास्ट म्हाजी 2 सॉंग जर पयलीं न्हू, हय. म्हाजी आतां कशें आसा, एक सीडी चडटा पळय ती म्हाजी हय. वयर 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 जाल्ली आसा, चडलेली कशी जाल्ली आसा. ओके. म्हणजे कशें आसा, सकयल्यान वयर सरला. आतां जेन्ना हांव न्यू सॉंग करता पळय तेन्ना म्हाका चिंतचें पडटा की म्हाका ती क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज करपाक हांव शकना. हय. कारण खूब जाणांची अपेक्षा आसता की बाबा विजू प्रोडक्शन्स, निलय हाचे म्युजीक व्हिडियोज बरे आसता. सो तांकां ती एक एक्सपेक्टेशन आसता की न्यू सॉंग केन्ना येतलें आनी तें हय. सॉंग बरें आसतलें. हय. सो जेन्ना हांव डिरेक्टराक मेळटा जावं हांव प्रोड्युसराक मेळटा, म्हाजो बजट तसो सेट केल्लो दवरता. कारण जर हांवें कमी क्वॉलिटीचे केले जाल्यार म्हाजे ते एफेक्ट जातले क्वॉलिटीक. कारण म्हणून हांव पयलींच सांगता डिरेक्टराक, जर आमी म्युजीक व्हिडिओ करतले जाल्यार एक तर म्हाजे लास्ट इयराचें सॉंग केलां त्या लेवलीर करया, नाजाल्यार तेज्या बरें करया. हय. हय. सो म्हणजे तुमकां ती एक फावटी क्वॉलिटी वाडयली की परत ना देंवोवपाक ना मेळना? थंय कॉम्प्रोमायज कशेंच करूंक मेळना. नॉर्मली जेन्ना आमी सॉंग्स जेन्ना प्रोड्यूस करता हय. गोंया भितर हय. तेन्ना म्हाका प्रोडक्शन कॉस्ट नेमकं कितलें येता? प्रोडक्शन कॉस्ट म्हणल्यार डिपेंड आसता, तें तुका हांवें सांगलें क्वॉलिटीचेर डिपेंड आसता. ओके. तूं कमी क्वॉलिटीनूय करूंक शकता, 50,000 करूंक शकता, तूं मोबायलाचेरूय करूंक शकता. प्रत्येक गजाली कशें आसता, जितले तूं पयशे घालतलो, जितले तूं इक्विपमेंट्स टेक्निकल वाडयतलो तेन्ना त्यो गजाल्यो आनीक बऱ्यो जाता. सो तुका एक म्हाकाच नॉर्मली 2.5 ते 3 लाख जाता. सो कोणूय म्हणटलो अरे 2.5 ते 3 लाख सॉंग करपाक, स्क्रिनीर तर ते 4 मिनटाचें सॉंग अशें जाता. हय. पूण लोकांक खबर नासता की हेज्या फाटल्यान खंय खंय गजाले कडेन पयशे घातलेले आसता. कारण तुका जशें सांगलें डिरेक्शन आसता, सिनेमेटोग्राफी आसता, मेकअप आर्टिस्ट आसता, एक्टर्स आसता, प्रोडक्शन, जेवण खाण, ट्रॅव्हलिंग, सगळे लोकेशन सगळे जर धरले न्हू जाल्यार कॉस्ट तो तेज्यान चड जाता. तरी हांव जाता तितले कॉम्प्रोमायज करता, कित्याक जे आर्टिस्ट आसा पळय तेंचे कडेन म्हाजें रिलेशन बरें आसा. सो आमी एक कोलॅबोरेशन म्हणल्यार जाता, एक बरे भाशेन हें करता. सो कमी बजटान करपाचो पूण बरी क्वॉलिटी दिवपाचो सदांच प्रयत्न करता. पूण म्हाका दिसता हे रिकवर केन्ना जायना. रिकवर जायना गोंयांत. तुका तेंच सांगलें, मुविसाचें सेम जाता. गोंयान मुवीज प्रोड्युसर फाटीं कित्याक जाता तर तेजे पयशे रिकवर जायना. सो त्या खातीर प्रोड्युसरूय फाटीं सरता. जर लोकांनी जर टिकेटी काडून मुवीज पळोवपाक गेल्ले पिक्चरां गोंयची जाल्यार गोंयची पिक्चरां चल्लली जाल्यार एखादी प्रोड्युसर आनीक निर्माण जाता आशिल्ले प्रोड्यूस करपा खातीर. सो त्योच गजाल्यो म्युजीक व्हिडियोसानूय जाता की हे पयशे ते रिकवर जायना. आमी फक्त उमेद आमची आनी एक हे कोंकणी खातीर एक काम करपाक जाय, एक कले खातीर म्हाजे मुखार सरपाक जाय, हे उद्देश दिवन हांव ह्या फिल्डान आसा. सद्या आमचे गोंयचे आर्टिस्ट आसात म्हणल्यार तांकां म्हणल्यार जेन्ना तुमी एक आर्टिस्ट सद्या आनी बाकीचे ओवरऑली जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता हितून गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें तरी
हेल्प जावपाक तुमी केन्ना एप्रोच बीन केला गव्हर्मेंटा कडेन? गव्हर्मेंटा कडेन एप्रोच म्हळ्यार म्हाजी आतां पर्यंत तर ती स्ट्रीम तशी ना, कित्याक कारण म्युजीक विडियोसा खातीर तर गव्हर्मेंटाचे कांय सपोर्ट ना. फिल्म्सा खातीर आसा, तेवूय सबसिडी मेळटा, तेवूय तुवें पयलीं फिल्म प्रोड्यूस करप आनी मागीर तुका ते कॅटेगरी वायज तुका फायनान्शियल एसिस्टन्स तुका मेळटा. पूण म्युजीक विडियोज म्हाज्या खातीर तर ना. गोवन बाकीचे जे कलाकार आसा, घुमट आरती म्हणा आनी कितें म्हणा, म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चराचे कितें तरी कितें स्कीम आसतली कलाकारां खातीर, आनी ते कलाकारांनी तेजो बेनिफीट घेवचो जर आसा जाल्यार. आतां म्हाका दिसता बाकीच्या स्टेटीन भोंवता आसतलो, थंय बीन ते कशें कोप अप करतात तें बीन केन्ना तेजी स्टडी केलो? कोप अप इन सेन्स कोप अप इन सेन्स म्हणल्यार तेवूय आतां तेंचेय जशें आमी हांगा करतात गोंयान करतात म्हणल्यार तशें तेंचेय बीन तितली ती क्वॉलिटी मेंटेन करप जावं ते भशेन तेंची स्टुडियोज जावं हें तें कॅमेरा वर्क्स तेवूय आसता. सो तेंचे कडेन बीन केन्ना अंडरस्टँड करून घेतला की बाबा ते कशें करतात काय म्हणून? हय, हांवें एक कॉम्पिटिशनाक एक फेस्टिवलाक एकट्याक विचारलें, सो तुमी कशें करता? सो तेंचे सेम म्हणटा ते की तेंचे प्रोडक्शन हावज आसा, म्हळ्यार कशें तूं हांव आनी एकटो आमी फ्रेंड्स, आनी तूं एक सिनेमेटोग्राफर, हांव एक रायटर, तो एक एडिटर. सो आमची फ्रेंडशिपानूच जर ते प्रोडक्शन हावज आसा जाल्यार तुजो कॉस्ट कमी जाता, म्हळ्यार ते कमी करूंक शकता कमी पयशान, बट क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज करनासतना. म्हाजे गजालीन कितें जाता की म्हाजे कडेन तशें टीम ना, हांव प्रोफेशनली सगळे घेता. सो म्हाजे ते कॉस्ट वाडटा बिकॉज सगळे आसा ते प्रोफेशनली फिल्डान आसा, सो म्हाका तांकां पेमेंट करचो पडटा एज अ आर्टिस्ट, आनी सो त्या खातीर म्हाजो मातसो कॉस्ट बर्डनूय वाडटा फायनान्शियल. हितून परत तुमकां लॉस? हय हय हय, डेफिनेटली. बाकीचे गोंयान आनी आर्टिस्ट आसा ते बीन केन्ना हेल्प करतात की बाबा तूं चल रे फुडें, आमी तुका हेल्प करता आमी? ना, तर गोंयान खूब आसा आर्टिस्ट म्हाका जे हेल्प करता. तसोच म्हणला हांव अनिकेत, जरी अनिकेताच्या वांगडा हांवें खंयचेच सॉंगान काम करना तरी तो आजून पर्यंत म्हाका असो कितेंय जर विचारलें टॅक्निकल गजाल, कारण तो एक गायक, सो सुरांचे तेजें ज्ञान तेका चड आसा. सो जेन्ना हांव स्टुडियोन बिडियोन रिकॉर्डिंग करपाक वता तेन्ना हांव तेका व्हरता, सो तेजे गायडन्स घेता. तशें खूब जाण, शिव नायक आसा तोय अंडरस्टँडींग हेल्प करता. गोंयचे खूब कलाकार आसा, गायक आसा, सिद्धी सुर्लेकर. सो म्हाका जेन्ना कोणाची कितें हेल्प जाय पडटा म्हाजे गायन, म्हाजे लिरिक्सान जावं कंपोजिशनान, डेफिनेटली हेल्प घेता, कोणाक सांगता, तेंचेय सजेशन्स घेता. सद्याक तुमी आतां सॉंग्स बरयलात म्हणटा, हय, सॉंग्स बरयला तितूंतले एक खंयचे काळजा कडले सॉंग बीन म्हणल्यार जें तुका आपल्यान अजुनूय तुजी ते काळजा कडेन आसा असली सॉंग? एक्चुली म्हाजी सगळीच सॉंगां काळजाक लागता. जर तुवें म्हाजी मुद्दम जर 5 सॉंगां पळयल्लीं जाल्यार म्हाजें एक्चुली बरोवप कशें आसता, हांव केन्ना अशें डिफिकल्ट हितून बरयना. म्हणल्यार कशें आसता, एक तुवें जर बूक जर रेफर केलो जाल्यार तुका कठीण शब्द घेवन सुद्दां एक गाणें बरोवंक येता. पूण कशें आसा, तें गाणें समजूंक जाय. जर कोणें जर तुजें ऑडियन्स आसा तेका तें कळोंक जाय, तेजे ते तोंडार तेजे बोल उरोंक जाय. सो म्हाजी जी गाणीं आसा पळय ती हांव सदांच फ्री हितून बरयता. म्हळ्यार म्हाज्या मनांतली, म्हाज्या काळजांतली जी उतरां सादी सिंपल आसता, पूण जेन्ना तूं ती आयकतलो तेन्ना तुका तें बरें दिसतलें, आवडटली, आनी ती तुज्या वोटार उरतली सदांच. आनी तुजो फुडली प्रोजेक्ट्स आतां कितें येवपाचे बीन आसा? सद्या म्हाजे गेल्या वर्साचे गणपती तूं सर्वश्रेश्ठ आशिल्लें, जेका हांवें खुबशे फेस्टिवलाक तेका म्हाका खूब एवॉर्ड्स मेळ्ळा, लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. सो ह्या वर्साक म्हाजें लव सॉंग एक येतलें, एक सपन पळयलें म्हणून, जें तेजू चिपोलकर म्हणटा ताणें गायलां. सो फिमेल वर्जन आसतलें, आनी ऑलरेडी रेकॉर्ड जाला? स्टुडियोन रेकॉर्डिंग हेच म्हयन्यान जालां. सो हे वर्स म्हणल्यार हें जातलें, रिलीज जातलें. कारण आमी जेन्ना स्क्रिनीर पळयता तेन्ना आमी म्हणटा हें 4 मिनटाचें सॉंग, सो शूट केलां आसतलें एक दिसान. पूण हांव जेन्ना ह्या फिल्डान आयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की 4 मिनटाचें सुद्दां करपाक 4 दीस वयता सॉंग करतलो जाल्यार. सो तेका प्रोडक्शन कॉस्ट वाडटा, तुका आर्टिस्ट टीम खूब जाय पडटा. सो 4 मिनटाचें स्क्रीन दिसता पूण तेका खूब मेहनत आसता तेज्या फाटल्यान. आतां तूं 4 मिनटाचें सॉंग म्हणलां, आतां जेन्ना हे 4 मिनटाचें सॉंग जेन्ना रिकॉर्ड करपाक वयता म्हणल्यार आतां तितून लागले तुमचें सॉंग, पयलीं लिरिक्स बरोवपाक लागले, मागीर प्रोडक्शन पार्ट, मागीर एडिटींग पार्ट. सो हे ओवरऑल जेन्ना एक सॉंग बरयता, हे 4 मिनटाचें सॉंग बरयता, तेन्ना टायम ड्युरेशन कितलो लागता नेमको? थंय हांव परत सांगता की फायनान्शियलूच हेजेर येता हांव. कारण पयशे जर आसले न्हू, जर प्रोड्युसर बरो मेळ्ळो तुजे कडेन, पयशे एक लमसम, कित्याक कारण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट की तुका एकटोच मनीस आख्ख्या प्रोजेक्टाक हेल्प करतलो, कारण 2-3 लाख कोण दिवचो ना. सो तुका ते पयशे तूं रिकवर करता म्हळ्यार तूं
लोकां पर्यंत पावता, स्पॉन्सरा पर्यंत तुका ते पयशे मेळटा म्हणून एकदां प्रोजेक्ट डिले जाता कारण पयशा शिवाय मुखाल्ल्यो गजाल्यो घडना. पळोवपाक गेल्यार सादारण वर्स सुद्दां वचपाक शकता एक प्रोजेक्ट करतलो म्हणल्यार. म्हाजे तर खूब टायम वयता कित्याक पयशाचेच बाजू म्हणना हांव, पूण सगळें घडपाक टायम वयता. म्हणल्यार एक सॉंग हांवें बरयलें तें मागीर कंपोज केलें, मागीर जेन्ना अपॉयंटमेंट मेळपाक जाय स्टुडियोन रेकॉर्डींग करपाक कारण ताजे कडेन प्रोजेक्ट्स आसता ऑलरेडी, सो ते 2-3 म्हयन्यांनी मेळटा. मागीर तेजे कडेन गेलो तें रेकॉर्डींग केलें, मागीर डिरेक्टराक मेळोंक जाय, डिरेक्टर स्टोरी चिंतपा खातीर टायम घेतलो, स्क्रीन प्ले आसता तेजी स्टोरी कॉन्सेप्ट वगैरे. मागीर आमी प्लॅन डेट करता, डेटाक कशें आसता सगळ्या आर्टिस्टांक फावना, एकटो म्हणटा आपूण आयज ना, आपूण फाल्यां ना, परवां ना करून तो जो पर्यंत सगळे आसा तो पर्यंत तो शेड्यूल मुखार व्हरचो पडटा. सो ह्यो सगल्यो गजाल्यो घडटा म्हणल्यार ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स तरी वयता एक सॉंग करतलो जाल्यार. 6-7 हय वयता, डेफिनेटली वयता. ओके. सो तितून मागीर तुमी प्रोमो आनी हें तें करून. हय, प्रमोशन म्हणल्यार कशें आसा, आतां कशें आसा प्रत्येक गजाली जर लोकां पर्यंत पावतली जाल्यार ताका प्रमोशनाची गरजूच आसता, नाजाल्यार ते लोकां पर्यंत पावना. सो म्हजो इश्ट आसा कामाचेर, तो म्हाका हेल्प करता. ताचे मातशे मराठींतल्या फिल्डांतल्या जे नामनेवंत जे कलाकार आसा, एक्टर्स आसा, जशे सुबोध भावे म्हणा, विजय पाटकर, आमचे पंडीत सुरेश वाडकर, मागीर वर्षा उसगांवकर, सारेगमपचे प्रथमेश लगाट, अशे खुबशे कलाकार आसा, खूब नांवां आसा ज्यांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला. सो ते फ्रेंडा कडच्यान म्हाका एक सपोर्ट मेळटा प्रमोशना खातीर. सो जेन्ना जे व्हडले लोक, हे व्हडल्या फिल्डाचे लोक जेन्ना तुका हेल्प करता प्रमोशनाक, सो तेजो मातसो एक म्हाका बेनिफीट मेळटा आनी म्हाजी गाणी लोकां पर्यंत पावपाक एक हेल्प जाता. म्हाका दिसता तुका 2 अवॉर्ड मेळ्ळे, स्वामी विवेकानंद यंग अचिवर्स अवॉर्ड आनी दादासाहेब फाळके मोटिवेशनल अवॉर्ड. ह्या अवॉर्डा फाटली काणी. ह्यो अवॉर्ड म्हाका रिसंटली Jan काय फेब्रुवारी 2026 ह्याच वर्साक मेळ्ळा. स्वामी विवेकानंद तो आर्ट एंड कल्चरान हें केल्लो. सो म्हाका मडगांव रवींद्र भवनान हो अवॉर्ड फावो जाल्लो. तशेंच आनी दादासाहेब फाळके मोटिवेशनल अवॉर्ड म्हाका 2024 फावो जाल्लो. म्हाज्या ह्या फिल्डा खातीर, म्युजीक फिल्डा खातीर, म्हाज्या कॉन्ट्रिब्युशना खातीर तो अवॉर्ड म्हाका फावो जाल्लो. ओके. आनी तेजे फाटल्यान स्टोरी बीन कितें आसा, म्हणल्यार अमकें सॉंग ती? ना, म्हाजी जे ते तुका कशें आसता, तूं काम करता, हांवें सांगलें की हांवूय लायफान कसलीच अपेक्षा दवरना. आतां हांवें चिंतना म्हाका तो अवॉर्ड मेळटलो म्हणून, आनी म्हजें कशें आसता, हांव लायफान म्हजे लायफाचे गजाल्यो म्हणा आनी म्हाज्या ह्या फिल्डांतल्यो गजाल्यो म्हणा, हांव केन्ना अपेक्षा म्हणटा ती कसलीच गजालीची करना. म्हजें काम जें आसा पळय तें करीत वयता, जे फिल्डान हांव आसा तें करीत वयता. आनी अशें घडटलें केन्ना तशें घडटलें, अशें म्हाका प्रायज मेळोंक जाय ना मेळोंक जाय अशें केन्नाच हांवें चिंतनासतना केलां. पूण कशें आसा, तूं जेन्ना बरें काम करता ताजें फळ तुका एक ना एक दीस मेळटा. सो अशेंच करून म्हाका खंय तरी लिंक जावन, मनीस लिंक जावन, खंयची गजाल्यो लिंक जावन ही म्हाका अवॉर्डां फावो जाल्ली आसा. ओके. आतां गोंयांत जे आतां सद्या आमचे न्यू कमर्स जे आसात, म्हणल्यार न्यू सॉंग आर्टिस्ट जावं आमचे फिल्म मेकर्स, तेंचे खातीर कितें एक सजेशन कितें आसा तुमचें? सजेशन म्हणल्यार हांव तेंच सांगता न्हू, जे प्रत्येक कलाकार जो गोंयांत आसा, आतां कशें आसा, सोशल मिडिया खूब ट्रेंडींग जाल्लें आसा. पयलींच्या टायमार तुका पयशेच घालून करचे पडटा आसलेले, जावं प्लॅटफॉर्म मेळपाक त्रास जाताले, कोण ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा काय आमी पळयताले. पूण आतां सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म इतलो तुका वायरल आसा की तुजी जर कला आसा आनी तुवें ती त्या प्लॅटफॉर्माचेर बरे रितीन घातली जाल्यार तुका एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटा मुखार सरपाक. सो हांव सदांच म्हणटा म्हाज्या इंटरव्यून की जी कला आसा पळय ती प्रत्येक मनशा कडेन आसना, ही देवाची देणगी. जो जेका ती ही कला देवान दिल्ली आसता तेणें तेचो उपयोग बरो करपाचो, बरो यूज करपाचो कलेचो, ती लोकां पर्यंत सादर करपाची, लोकां पर्यंत ती आपली कला हाडपाची. सो इतलें हांव लोकांक सांगूंक सोदता, जे ऑडियन्स आयचे कलाकार आसा, आर्टिस्ट आसा, तांकां सांगूंक सोदता की जी कला आसा पळय ती वया जावंक दिनाका, वेस्ट जावंक दिनाका. सो ती बरी यूज करा, तेजी एक नांव करा, एक कोंकणीतलें नांव करा, आपलें नांव करा, आपल्या आवय बापायचें नांव करा, फॅमिलीचें नांव करा. सो इतलेंच म्हाजे ऑडियन्साक सांगपाक सोदता, जे आर्टिस्ट आसा. आनी सद्या कितें अशें चिंतलां की बाबा आपूण अमके हेजेर बीन आतां सॉंग बीन बरोवपाचो म्हणून फुडें कितें प्रोजेक्ट्स बीन तुमचे अपकमींग म्हणल्यार खूब तकलेन आसा. म्हाका म्हजो कुलदेव रामनाथ, सो म्हाका एक रामनाथ देवाचेर एक बरें सॉंग हांवें बरयल्लें आसा ऑलरेडी, कंपोजिशन्स केल्ले आसा. पूण म्हाजी ड्रीम आसा ती पंडीत सुरेश वाडकरा कडच्यान तें सॉंग जावचें.
स्वप्नील बांदोडकरा कडच्यानूय म्हजी सोंगां जावशीं. सो सद्या हांव गोंयचे जे कलाकार आसा पळय, प्रत्येक सिंगर आसा ताका हांव ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक सोदतां. ताच्या आवाजांतल्यान म्हाजें जें बरयल्लें आसा पळय तें जावचें अशें म्हाजें एक हें आसा. आनी तेज्या फाटल्यान हांव मातशें मराठींतले जे बरे नामनेचे गायक आसा तेंचे कडच्यानूय म्हाजी गाणी जावची आनी मागीर हांव फिल्माच्या क्षेत्रान सरतलो अशें म्हाजें एक आसा मनांतल्यान. ओके, म्हणल्यार तुमी हे जे तुमी थोडे सांगले पळय, तुमी आसा ते सिंगरांचे टचान बीन? हय, सिंगराच्या टचान म्हणजे हेच म्हाजे कलीग आसा तेंच्या ट्रू टचान आसा. जशेंच आमचे अशोक लोखंडे सारके जे मराठी कलाकार आसा, सोनपरी ही मराठी प्रोग्राम आशिल्ली, तो म्हाजे इतले कॉन्टॅक्टान आसा. तो म्हाका केन्ना फोन सुद्दां करता, गोंयान कशें चल्लां, कशें चल्लां गोंया मध्ये असो. सो गोंयान येवपाचो आसल्यार सांगता. सो अशें गोंयान जेन्ना इफीक बिफीक येता पळय तेन्ना सगल्यांचे मेळप जाता कलाकारां कडेन. सो तशें टचान थोडे आसा. एक सॉंग बीन कितें म्हणून दाखयतलें तुमचें जें तुमी बरयलां? म्हणजे गणपतीचें जाय जाल्यार हांव 2 लायन्यो म्हणून दाखयतां. हय, म्हणून. गणपती तू सर्वश्रेष्ठ, प्रथम तुझ आम्ही वंदितो. गणपती तू सर्वश्रेष्ठ, प्रथम तुझ आम्ही वंदितो. सर्वांचा तू तारणहारक, सर्वांचा तू तारणहारक, दुःख निवारण करवितो. अशें आसा. एक्चुली कशें आसा, म्हाका ल्हानपणाच्यान गायनाची आवड आशिल्ली. तशें तुमकां हांवें सांगलें हांव सिंगींग कॉम्पिटिशनान बी वतालो. पूण कशें जालें, प्रत्येक गजालीक शिक्षण जाय आनी तें हांव शिक्षण घेवपाक पावलो ना. म्हळ्यार कितें कारणां खातीर हांव तें शिक्षण घेवपाक पावलो ना. कारण 18 वर्सां जातकीर म्हणटा पळय आमी आवाज फोडटा, तसो म्हाजो आवाज आतां वयल्या स्वरांचेर बी लागना. पूण संगिताची म्हाका आवड आसा, ज्ञानूय आसा. म्हणून तर हांव हें कंपोजिशन्स, लिरिक्स बरयता आनी हें मुखार चालूच आसता म्हाजें. ओके, म्हणल्यार तुमी अजून पर्यंत हे जे सिंगींग जावं कसले स्कुलांनी जावन तुमी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग अशें खंय घेवना? सगळी तुमची ना ट्रेनिंग घेवना. ट्रेनिंग जर घेतलेली, आयज हांव लिरिस्टीक कंपोजर आनी सिंगरूय हांवूच आसता आसलो. सो हांव गायनान सद्या तर म्हाज्या आवाजा खातीर हांवें हें करुना. पूण अशें म्हाका दिसता की खूब जाण म्हणटा की स्टुडियोन कशें आसता, फिल्टरेशन आसता, ऑटो ट्युनिंग आसता. सो तूं म्हण, एक ट्राय कर. म्हाजे कलीग आसा ते म्हाका म्हणटा. सो तेंय म्हाका एक दीस करून पळोवपाक जाय. एक गाणें म्हज्या आवाजान जशें बसतलें तशें हांव करून तें एक स्टुडियो रेकॉर्डिंग करून पळयतलो. सो तेही म्हजी एक इच्छा आसा. ओके, थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू, तुमकांय देव बरें करूं. ओके, तर हे आसले निलय नायक, आमचे गोंयचे एक कलाकार जे सद्या बिहायंड कॅमेरा सद्या काम करता आनी तेंची जी सद्या जे काम केलां तेजे खातीर तांकां इवन इंटरनॅशनल जे फिल्म फेस्टिवल आसा तितूनय बीन तांकां एवॉर्ड मेळिल्ले आसा. तर असले आमचे जे गोंयचे कलाकार आसा तांकां सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो आनी तांकां फुडें सरपाक तांकां तेंको दिवचो. पळयत रावात गोवा न्यूज. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. Yes.
Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.